एकदा मांद्र्या शिरोड्या पोट वेचणुकीची आचारसंहिता लागली की बद्द मे महिन्यात लोकसभेचे इलेक्शन सोपं मेरेन इलेक्शन कोड उरपाचो. सरकाराची सगळी नवी कामां उक्तावणां तो मेरेन हुमकळपाची. पोट वेचणुकीची घोशणा 19 जानेर ते 22 जानेर मदीं जाहीर जावपाची लक्षणां सरकारी सुत्रांत उलोवन दाखयतात. इलेक्शन आनी इलेक्शनाचो कोड तेकलो. कामां केन्ना जाता तेन्ना जाता, फाल्यांचे फाल्यां. सध्या बुनयादी आनी फातर तरी बसोवन घेवया म्हूण दर एकलो मंत्री आमदार उक्तावणाक पेटला. विजयान इलेक्शन कोड लागमेरेन दर दिसा 2 तरी नवी कामां सुरू करपाचें थारायला. आमी बेसिकली एक आठवड्याक एक काम स्टार्ट करतले अशें म्हणून डिक्लेअर केलें. नाव वी आर चेंजिंग इट बिकॉज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. वी आर फिनिशिंग ऑल द वर्क्स बाय द 18th. वी एक्सपेक्ट दॅट कोड विल नॉट कम बिफोर इट. सो वी हॅव टाइम्ड ऑल द रोड वर्क्स इन फातोर्डा टू बी स्टार्टेड. कला संस्कृती मंत्री गोविंद खात्याचे सगळे पुरस्कार सोमारात जाहीर करून मेकळो. 18 जानेराक तो सगळे पुरस्कार वाटूनय मेकळो जाता. गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड्स अनाउन्समेंट ऑफ युवा सृजन पुरस्कार अवॉर्डीज त्याचबरोबर कला गौरव पुरस्कार अवॉर्डी पुरस्कार जे मेळिल्ले आसा ताचें वितरण 18 जानेवारी सांजेच्या 3-3:30 वरांचेर ह्याच आमच्या कला अकादमीच्या दिनानाथ सभागृह भितर जातलो. विश्वजितान जीएमसीत मुख्यमंत्र्यान कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सात सोमारा बुनयादी घाल्यो. मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाचे उक्तावणूय आचारसंहिते पयलीं उरकून घेवपाचो बेत. सोमारा मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाचेरय एकदाचो तिरंगो उबयलो. मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर सोमारा पणजे आनी म्हापशेचे नगरसेवकूय मांडवीच्या 3ऱ्या पुलार पळोवणेक पावले. आमी तो एक फ्लॅग इन्स्टॉलेशन आयज आमी केलां. वी हॅव टेकन ट्रायल्स ऑल्सो आनी इनॉग्रेशनाच्या दिसा हो फ्लॅगाचें आमी फ्लॅग होस्टिंग करून उक्तावणूय करतले. आनी म्हाका दिसता आमी 18-20 तारीख पर्यंत डेफिनेटली एक काम पूर्णत्वा कडेन व्हरपाकूच जाय. मागीर आमी इनॉग्रेशन डेट सरकारा कडेन मागतले. एकदा आचारसंहिता लागली काय सगळ्यांची नवी कामां रिक्रुटमेंट उक्तावणां बुनयादी फातर फुडल्या 8 म्हयन्यात आडकुपाचे. काम बद्द पावसा उपरांत. काम जाता तेन्ना जाता, फाल्यांचे फाल्यां सध्या बुनयादी फातर तरी नांवार रुजू. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण येता त्या सप्तकात वेंचणूक आचारसंहिता लागपाची लक्षणां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.